नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक माये मोगाचो येवकार. आसत्या आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. नेपाळ तिबेट शिमेर आयिल्ल्या हुंवारांत मरप्यांचो आंकडो पावलो 177चेर, जाल्यार 1000 जाण अजून बेपत्तो. 300 भारतीयांचो आसा आस्पाव. ह्या दुर्दैवी घडणुकेंत ना गोंयकार, मुख्यमंत्र्याची माहिती. गोंय मंत्रिमंडळान धर्मांतर आड विधेयकाक मान्यताय दिल्ल्यान विरोधी पक्षांच्या फुडाऱ्यांनी केला खर विरोध. भाजप धर्मांचे राजकारण करून धर्मा भितर घालता फूट, विरोधी पक्षांचो आरोप. वेर्ली मतदारसंघात आप आनी काँग्रेसीचो आमदार एल्टन डिकोस्ताचे सुरू आसा आरोप प्रत्यारोप. मजगती आरतीशी कडेन उक्ती भासाभास करपाक हांव आसा तयार, सांगता एल्टन डिकोस्ता. जीपीसीसीचे आदले अध्यक्ष अमित पाटकरान 6 सप्टेंबराक प्राथमिक शिक्षकांची कागाळी आयकुपाक केल्या घोषणा. योग्य पगार आनी तांकां गोंय शिक्षण नेमात आस्पाव करपाची केल्या मागणी. गोंयच्या जमनीचे आनी अस्मितायेचे राखण करपा खातीर गोंय काँग्रेसीन गोंय राखण यात्रा मोहीम केल्या सुरू. दर एक नागरिकाक आंदोलन करपाचो आसा अधिकार. गोंयकारांनी ह्या मोहिमेक येवचे एकठांय, गोंय काँग्रेसीचे आव्हान. आनी पिरायेच्या 75व्या वर्सात लेगीत कोलवाचो पारंपारीक नुस्तेकार इनासियोन तिगोवन दवरला खाऱ्या नुस्त्याचे दायज. पिरायेच्या फक्त 18 वर्सांचेर ताणें सुकयल्लें नुस्तें तयार करून विकपाचो वेवसाय केल्लो सुरू. आतां खबरो विस्तारान. नेपाळ तिबेट शिमेलागसर हिम न्हंयत आयिल्ल्या हुंवारांत 177 जाणांक मरण आयलें, जाल्यार 100 जाण अजून बेपत्तो जाल्यात. बेपत्तो जाल्ल्या मदीं कैलास मानसरोवराक वचपी 300 भारतीय नागरिकांचो आस्पाव आसा. हे घडणुके उपरांत सोद आनी बचाव कार्य सुरू आसा. नेपाळांतल्या दुर्दैवी घडणुकेंत मरण आयिल्ल्यांक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान श्रद्धांजली ओंपली. हे संबंदी आमी केंद्रा कडेन संपर्कांत आसात. थंय कांय भारतीय नागरीक आसात अशें कळटा. आतां मेरेन खंयचोय गोंयकार थंय आशिल्ल्याची म्हायती मेळूंक ना अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. इन्फॉर्मेशन नेपाळ जो फ्लड जाला पळय न्ही अत्यंत दुर्दैवी गोष्ट म्हणजे जिवीत हालेची जाला पळय त्या बद्दल हांव तांचो दिली व्यक्त करता. वी आर कॉन्स्टंट टच विथ ऑल द नॅशनल डिजास्टर मॅनेजमेंट हांच्या बरोबर इन टच आसा. आतां पर्यंत तांणी इन्फॉर्मेशनस अशें कांय जाणूंक ना. इंडियन्स काही जाण जे आसा पळय न्ही हे मिसींग आसात आनी हे जाल्यात. बट आमी कंटिन्युअसली नॅशनल टीम्स हांच्या बरोबर इन टच आसात. तशें कितें आसलें भाजपा सरकारान मंत्रिमंडळात धर्मांतरा आड विधेयकाक मान्यताय दिल्ल्यान विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव, एल्टन डिकोस्ता, ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा आनी दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरयातो फर्नांडिसान खर विरोध केला. हो सरकार धर्माचे राजकारण करून धर्मा भितर फूट घालपाचो यत्न करता असो आरोप विरोधकांनी केला. मजगती ह्या विधेयका संबंधी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाचे कडेन चर्चा करतले अशें आमदार मायकल लोबन सांगले. या सरकाराक डायवर्जन करपाक, लोकां मध्ये फूट घालपाक, अबाउट कॅथलिकां मध्ये, मुस्लिमां मध्ये, हिंदू मध्ये फूट घालपाक हो प्रयत्न. आय हॅव नॉट सीन द बिल पर्सनली. द बिल हॅज टू बी प्रेझेंटेड इन द हाऊस अँड देन आय विल डिस्कस. बट when there are already laws in place, when this any sort of conversion can be dealt very strictly if it is forceful, but when I'm a citizen of India, I have the right, and it is my in the constitution what I eat, what should be my religion. Someone cannot dictate that to me. It is my right, and my responsibility, and आमचे संविधानान दिलेलो हक. आणि हे जे पण आज हे बीजेपी करपाक सोदता ते जातीमध्ये, धर्मामध्ये फूट घालपाचो प्रयत्न. लोकांचो जी मांग आसा, डिमांड आसा लोकांचो की होल ऑपोजिशन शूड कम टुगेदर. 67% वोट गोज अगेन्स्ट बीजेपी. म्हणजे दिस इज अ मायनॉरिटी गव्हर्मेंट. तोडफोड, तुकडे तुकडे गँग म्हणटा ते हें एक्चुअली 33% तुकडे तुकडे गँग. सो 67% आमी डिवायड आसा म्हण अशें आसा. डिस्ट्रक्शन आयज गोंया पळय जाता ते एक क्रोनीक कॅपिटलिस्ट कंट्रोल, डबल इंजीन म्हणटा गोंय डिस्ट्रॉय करता ते. सो 67% हॅव टू कम टुगेदर. देर हॅज टू बी एन अलायन्स. आनी डिले करूंक उपकारना.
that the Goa cabinet has approved an anti-conversion bill which will be tabled on the floor of the Goa Legislative Assembly. I am not surprised to see that this bill was being introduced, because if you watch the pattern of the government headed by Dr. Pramod Sawant was very categorical each time to try to claim that there were conversions going on in the state. When asked the question, what is the statistics of the conversion cases, 3 cases were cited, one of which was closed by the department, by the police, and other 2 were quashed by the High Court. So there was absolutely no real case of conversion. That means these cases were just bogies. These were cases which I would use the word false cases. And in such a situation, when we don't have instances of any religious conversion in the state, what is the necessity of bringing such a law? CM BJP anti-conversion bill, it is in fact not at least required in Goa. आमकां तें गोंयकारां नाका. आमी गोंयकार सार बरे भाशेन रावताय, खुशालकायेन रावताय, बरे भाशेन हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमानांक. If there is anything, there are proper rules. आमगेले bill आहा हिंगा. Why they want to create this disturbance between Goans, I don't know. See, वो BJP सरकार सदा सांगता. Oh, this BJP party is always against communities. They only want to divide Catholics, Hindu, Muslims for their benefit, personal gains. We are against it, and definitely all those MLAs, we will definitely, 7 of us, I feel that all 7 opposition MLAs will be against it. Even I want to request the MLAs who are there, काल एक पोस्ट येयलो, आमी कितले क्रिस्तांव जे आहाय ते भाव आहाय ते आमगेल्या भयण आहाय तो इन द BJP government. Let us see who will support them, the government, for this bill. We are against it, and we will see, because this is only a tactic to divide the आमकां गोंयकारांक with the religious कास्टाचे रिलीजनाचे डिवायड करपाक. सो BJP हितूंक म्हाका दिसता गोंयकारान पडची न्हू, आनी जेन गरज आहा लिव्हिंग पार्टी, we should all come together for the betterment of Goa and Goans. एंटी कन्वर्जन बिल आमकां प्लेस केले काय आमी स्टडी करतले ते. वी विल रीड द बिल and then only we will speak to the Honorable Chief Minister about the bill. See, minority जे आहा गोंयांत, आनी स्पेशली रोमन कॅथलीक, आमची चर्च जी आहा ती खंयसरूच कन्वर्जन करिना. कोणाकूच आमचे रिलीजनान जर कोण भितर येवंक सोदता जाल्यार ताका भरपूर स्टडी आहा, आनी ताका 1-1.5 वरस लायता एक मनशाक बॅप्टिजम दिवपाक. जर सिनियर कोण बॅप्टिजम घेवंक सोदता, वो कोण 25 वर्सां 30 वर्सांचो भुरगो, आमचे हितून ते मास कन्वर्जन आनी कितें तें आतां ते दुसरे कडेन जाताले, ते खातीर बील हाडटा CM, ते सगळे आमकां विचारचें पडटलें. सो प्रॅक्टिकली आमचे रिलीजनान कन्वर्जन म्हणटा तो उतर नाच, की वी डू नॉट कन्वर्ट एनीबडी. आमचे आर्च बिशॉप आनी कार्डिनल जो आहा तो इज व्हेरी क्लियर. आमचे रिलीजन जे आहा ते व्हेरी क्लियर आहा, म्हणजे स्पेशली रोमन कॅथलीक रिलीजन इज व्हेरी none of the church you will find anything happening like this. वेळी मतदारसंघात आप आणि काँग्रेसीचो आमदार एल्टन डिकोस्ताचे आरोप प्रत्यारोप सुरूच आसात. केपे अनुसूचित जमाती खातीर राखून दवरल्यार आपूण वेळींतल्यान वेंचणूक लढयतलो अशें एल्टनान सांगिल्ल्यान जर्सन गोम्सान काँग्रेस पक्षाचेर टिका केली. युती फोनाचेर जायना ती सामकार बसून बसका घेवन ताचेर उलोवपाची गरज आसता. ह्या आपान केल्ल्या आरोपाचेर जाप दितना एल्टनान आतिशी 3 म्हयन्या आदी केपेच्या मतदारसंघात भेट दिल्ली तेन्ना हांगा काँग्रेसीचो आमदार आसा काय ना हे आप विसरलो काय, मजगती आतिशी कडेन उक्ती भासाभास करपाक हांव तयार आसा अशें आव्हान एल्टनान केलां. एल्टन वेळी बसत म्हणटा वाड जाला, इज वेलकम. आमच्यान ताका बंद करपा जायना, ताका खंय बसत तें बसया, वी हॅव नो इशू. आमच्या आमदारांनी काम करून लोकांक दाखयलां, कोणूय येयले म्हूण हांगा प्रॉब्लम ना. आनी गेले ते पार्टी सिजन्ड प्लेयर आसलेले आमी आमदारा ऑपोजीट, तेंकडून तो आमदार जालो. सो आमकां व्हडली हें ना. तेन्ना आतां तेणें काम करून दाखयलो आहा. पूण आमगे एकू म्हणणी आहा कितें, गिरीश चोडणकर म्हणटा आमकां आमी बसया, उलोवया, एलायन्स करया, सगळें करया म्हणून. गेले ते पार्टी तूं सगळ्यांक खबर हांवें सांगपाक गरज ना, काँग्रेसीन 2 पार्टी आमगे गोंयच्या लोकांक फटयले, 2 पार्टी ते सायडीन वचोन.
म्हणजे BJP वचून. आनी आतां एलायन्स जाचे पयलें आमगे एलायन्स पार्टनर्सांगे म्हणजे एलायन्स करूं सोदता तेंगे ट्रस्ट पयलो उडोवचे सोदताय. तूं तेका काडा हिंग धाडा आमकां सांगताय गिरीश फोन मान आमगे वाल्मिकी सांगता अशें रिक्वेस्ट करता तुमी केप्यां आनी कुंकड्यांक काम करनाक म्हणटाय. ओके आमी अंडरस्टँड जालें आमी काम आमगे स्लो डावन केलें थिंगा. सगल्यांनी एकठांय जावन BJP डिफीट करया म्हणून जाल्यार कोतो जाल्यार तुगे पयलीं हें साप आसूंक जाय गाडी साप आसूंक जाय तो तिंत हेका आनी हितूंतल्यान कोत बोलतेंच. सो गिरीशा हांव सांगूंक सोदतां तूं हांग स्लो डावन कर म्हणटा आनी हेल्टना काडा आनी हिंग धाडा. हें केसो तुगे पॉलिटिक्स मेजार बसोन उलोवपाक जालां फोनाचेर उलयनाय. एलायन्स कॅनॉट बी फावंड ऑन अ फोन. खूंय येयला त्यो बायलांगे गजाल जाल्यो पयलीं बायल बायको उलयताले एक टायम बायल बायको मेळना म्हूण फोनाचेर उलयताय दिसो जाल्यो खबरो. सिटींग MLA आहाय तेच भाशेन आमी तेंकाय सुटले न्हू. इट इज गिव एंड टेक न्हू. एलायन्स इज गिव एंड टेक. इट कॅनॉट बी वन सायडेड. अरे हाली उमकी सीट येयली कोणा CM करले कोण कितें सगलें पयलीं उलोवप जाता मागीर जायना तें. जेन्ना ते एलायन्सा बद्दल उलयताय तांकां खबर आसा ना केपें काँग्रेसा आमदार आहा म्हणून तांकां दिसलें BJPचो आमदार आहलो म्हूण केप्यां. जेन्ना एलायन्स करपाक सोदताय 3 म्हयने पयलीं BJPचे आतिशी जी दिल्ली लिडर ऑफ ऑपोजिशन आहा ती केपें आख्खे आमगे इगोजिनी पाद्रींक आमगेल्या कॅथलीक कम्युनिटीज तेंकेन मेळ्ळे तेन्ना तांकां खबर ना काँग्रेस आमदार आहा म्हणून केप्यांकू. सो जे एक्शन तेजे तेम केलां तेजें आमी रिएक्शन केलां. 3 म्हयने पयलीं केल्लें मरे आमी आतां 15 दीस म्हयनोभर काम स्टार्ट केलां. तेम 3 म्हयने तेंगे आतिशी हें काम करून गेलां न्हू म्हूण सांगता आय कॅन प्रूव हर एंड इफ आय प्रूव लेट तेगे LOP आतिशी हें सांग दे आय वील क्वीट फ्रॉम गोवा म्हूण. आय एम मेकिंग दीस स्टेटमेंट. I can prove, I can get 100 of people. 2 or 3 months back she has come and worked in Kepe. That time they did not know that there was a Congress MLA in Kepe. Kesli सांगता रे ते फोकाण करताय ते तसले बारीक बारीक फोकाण तांकां दवर म्हणून सांगते. गोवा कम्स फर्स्ट. गोवा एंड गोवन्स कम फर्स्ट. आमी कितेंय सॅक्रिफायस करपाक रेडी आहे गोंयचे पासत आनी गोंयकारां पासून. बट हें जें एलिगेशन म्हणटा कितें एक सायडीन एलायन्स आनी म्हणटा तांकां पयलीं विचार म्हूण सांग काँग्रेसाचो आमदार केपें आशिल्लो नासलो तांकां खबर आसलो काय म्हूण विचार म्हूण सांग. मागीर मुको उलय म्हूण सांग. आप केन्ना रे काँग्रेस केन्ना रे आमगे काँग्रेसा लिडर आहाय मरे वेळल्यांकू बाणाल्यांकू कितें सांगता ते बारीक बारीक ते आतां भिलो आहाय. हांवें हो ते बारको हांवें हो ते पांयोंक आयला थिंगा आंग हाका अजून भितो घायला वेळल्यांक. चाये कप दिताय मरे ती 100 रुपयांची गोंयकार 100 रुपया चाये कपाची आई आमच्या तितून कापान चाव पिताय ती 100 रुपयांची गोंयकार आसतले. चाये कापा गरज ना आमकां चाव पिताय ती 100 रुपया आसतली गोंयकार तितली भिकारी न्हू ती काप आनी बारके टॉच आनी सोंदरी घेवपा हें हांव आपा सांगता. नाल्यार सांग म्हणून सांग कापान दाखयता. ना एलायन डेफिनेटली इफ इट शूड बी नॉट वन सायडेड. इट शूड हॅव रिस्पेक्ट फॉर बोथ द पार्टीज. गोंयांत शिक्षकांची वाडत आशिल्ले प्रश्न आनी उण्या पगाराचो प्रश्न परतून मुखार आयला. GPCCचे आदले अध्यक्ष अमित पाटकार हांणी 6 सप्टेंबराक पणजेच्या टावन हॉल संमेलन आयोजीत करून प्राथमीक शिक्षकांची कागाळी आयकुपाची घोशणा केल्या. योग्य पगार आनी तांकां गोंय शिक्षण नेमात आस्पाव करपाची मागणी केल्या. आज जर घरा आमी जर मेड जर हाडटले न्ही एक कोणी मेड सुद्दां दवरतलो जाल्यार आज 10,000च्या सकयल कोण मेळना. हें म्हाका दिसता हांव सांगता तें गोंयकारांक पडटलें. पूण जी टिचर आमच्या भुरग्यांक जी आज शिकून ताका आकार दिवन एक फ्युचर ताजें निर्माण करता तांकां आज 5,000 रुपया मेळटा. सो आयची ही प्रेस कॉन्फरन्स कित्याक गेल्ल्या आठवड्याक जेन्ना आमी हो विशय घेतिल्लो तेन्ना आमी सरकाराक चेतावणी दिल्ली 10 दिसाची डेडलायन दिल्ली की ते 400 स्टाफ 400 टिचर्स नॉन टिचिंग स्टाफ ऑफ डायसेन सोसायटी जर तर रेग्युलरायज करना बेसीस द हायकोर्ट जजमेंट जाल्यार आमी रस्त्यार देंवतले. आतां हो विशय वाडत आसा. प्रत्येक सेक्टरान आज हे सरकार त्या टिचिंग आनी नॉन टिचिंग स्टाफाचेर अन्याय करता. म्हाका आतां अशें दिसपाक लागला की आय थिंक एज्युकेशन सिस्टम आमचे गोंयचे जर आमी सुदारतलो जाल्यार हांकां सगळ्यांक एका अम्ब्रेलान घेवचें पडटलें. 5 तारखेक 5 सप्टेंबर इज द टिचर्स डे. त्या दिसा सगळे जाण आमी आमचे टिचर्स ज्यांनी आमकां शिकयले तांकां आमी नमन करतात तांकां आमी याद करतात तांचें एप्रिसिएशन करतात. सो वी हॅव डिसायडेड दॅट 6 सप्टेंबर टिचर्स डे ज्या दिसा जालो
ताच्या नेक्स्ट डे बिकॉज द मॉन्सून सेशन चालू जाता आय थिंक ऑन मंडे दॅट इज 31st which will go for 3 days. So first, second, 31st, first आणि second असे 3 दिसाचे सेशन आसतले. सो 6 सप्टेंबराक आमी सगळ्या गोंयच्या टिचरांक उलो मारतात, वेदर इट इज टिचींग नॉन टिचींग स्टाफ. बिकॉज जाता कितें, गेल्ले 3-4 दीस इतल्या टिचरांनी म्हाका कॉन्टॅक्ट केला. आतां जेन्ना प्री प्रायमरीचो हांव विशय उलयता, प्रायमरी टिचरांनी म्हाका कॉन्टॅक्ट केलो. I'll not take the name of that institution, but they also have issues. They are also not getting the pay what they should get. So असे सगळे गोंयचे जे विशय टिचरांचे आसात, प्री प्रायमरी आसतले, प्रायमरी आसतले, हायर सेकंडरी आसतले, मागीर हायर सेकंडरी लेक्चर बेसिसांचे आसतले, कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस वोकेशनल टीचर्स आसतले, लायब्ररियन आसतले, प्री प्रायमरीचे हेल्पर्स आसतले, अशे ह्या सगळ्या लोकांक एक प्लॅटफॉर्म तांचे ग्रिव्हन्सीस मांडपाक, तांचे इश्यूज म्हाका दिसता आयकपाक 6 सप्टेंबर ह्या दिसा आमी एक टाउन हॉल असो एक संमेलन अशें दवरतात, वेर एवरीबडी कॅन कम जॉइन अँड एक्सप्रेस द ग्रिव्हन्सीस वॉट दे आर फेसिंग. गोंयची जमीन आनी अस्मितायेची राखण करपा खातीर काँग्रेसीन गोंय विकपाक दिवचें ना, भाजपाक जिखपाक दिवचें ना ह्या अभियानाची घोशणा केली. दर एका नागरिकाक निषेध करपाचो अधिकार आसा अशें सांगून गोंयकारांनी ह्या मोहिमेंत व्हडा संख्येन एकठांय येवचें अशें आवाहन युरीन केलां. तशेंच 2027 काँग्रेसीच्या 7 आमदारां सयत युतीतले 27 आमदार वेंचून हाडटले असोय विश्वास युरीन उक्तायलो. बीजेपीक सांगपाक सोदता की गोंय तुमचे बापायचे बेस न्हू. एवरीवन हॅज द रायट टू प्रोटेस्ट अँड वी आर लॉन्चिंग दीस गोंय विकपाना, बीजेपीक जिखपाना इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी, एवरी बूथ. The awareness today we will launch a helpline number. The helpline number is 8080963939. 8080963939. आज गोंयकारान मुखार सरपाक जाय. गोंया खातीर एक मिस कॉल टू शो that you all are with Goa. We are here, although headed by the Congress party, but we want to unite and we all have to unite, irrespective of our differences. If we divide ourselves, lakshya jo asa, mojo tori lakshya asa, I will not get into any petty issues. Moje lakshya asa ya सरकारा विरुद्ध या सरकार एक्सपोज करपाक. आज लोकां लागीं आमी वयतले, गोंय राखण यात्रा म्हणून गोंयभर भोंवतले. दर्याकडले नाते पिरायेन न्हय तर जिद्दीन जिवी उरता. कोलवा दर्यादेगेर 75 वर्सांचो इनासियोन आयज लेगीत पारंपारीक नुस्तेमारीचे दायज तिकोवन दवरला. फक्त 18 वर्सां पिरायेचेर ताणें सुरू केल्लो खारें नुस्तें सुकोवपाचो वेवसाय आयज लेगीत चालू आसा. ह्या प्रवासांत दर्या हो ताचो खरो साथीदार आनी हीच कश्टाची काणी. पळोवया इनासियोचो दर्या ते खारें नुस्तें सुकोवन विकपा मेरेनचो प्रवास. गोंयच्या दर्यादेगेर नुस्तें मारप हो फकत उदरनिर्वाह न्हय तर जायत्या फामिलीच्या जिविताचो आनी संस्कृतायेचो एक अभिन्न भाग आसा. आनी हेच पारंपारीक दायज अजूनय कोलवाचो 75 वर्साच्या इनासियोन सांबाळून दवरला. पिरायेच्या फकत 18 वर्साचेर ताणें सुकयल्लें नुस्तें तयार करून विकपाचो वेवसाय सुरू केलो आनी ताच्या वावराची उमेद अजूनय जिवी आसा. ताल्ले, बांगडे, सुंगटां, मोरी, दोडयारे आनी हेर नुस्तें निवळ करून ते मीठ लावन कडक वतांत सुकत घालतात. हवामानाचेर आदारून 3 ते 4 दिसांनी नुस्तें सुकयतात. इनासियोचो हो प्रवास फकत पारंपारीक वेवसायकांक मर्यादीत ना. आखाती देशांनी नुस्तें मारपा खातीर गेल्ल्या पयल्या गोंयच्या नुस्तेकारां मदीं तो एक आशिल्लो. उपरांत ताणें आनीक 8 गोंयच्या तरणाट्यांक ह्या क्षेत्रांत नोकरी मेळोवन दिवपाक आदार केलो. आयज पिराय 75 वर्सां पुराय केल्या उपरांत लेगीत इनासियो आपल्या वेवसायांतल्यान पयस वचूंक ना.
कारण ताचे खातीर सुकयल्लें नुस्तें फकत उत्पन्नाचें साधन न्हय, तें ताच्या जिविताचो एक भाग आनी ह्याच पुर्वजाच्या दायजान गोंयच्या गिरेस्त दर्यादेगेवेल्या संस्कृताये कडेन जोडून दवरला. पिळग्यो बदलल्यात, काळ बदलला, पूण ही परंपरा आयज मेरेन इनासियो वरवीं चालूच आसा. माताय काळ म्हणटा मागीर सकाळ मागीर धुयताय हय धुयता पोतपाचें तशें करून. सध्या किती सुकयला तुमी आतां? आतां ते बांगडुल्यो ते बांगडुल्यो आनी दर्या सुकयले भितरचे पळयता सगळें. आनी हें बी मेळना तुमगेलें हें सुकय मोरी बी? आतां पयलो येयलो बाबा ओके 3-4 दीस जाले कितें जालें ती सुकयता मोरी बरी हाडली ना बाबा सद्या मोरी हाड मारी गेलो आनी सुकय 5 पडल्या मेळटाय बाबा. तुमगे हो पुर्वजाचो एकट्यान तुमी करत आसा पळय कितलींशीं वर्सां जालीं आसता आतां? पाय सामकें तेंच बाबा बांगडे बी सुकोवपाक कितू तेंप लागता तुका ते नुस्तें? 3 दीस 3 दिसां सुकता. 3 दिसां वता गेल्यार सुकताय बरें सुकताय. तेन्नाच बाजारान गिरायक ना 2 दिसांनी हांव रावताय रे अशें कोताय ना बोलायताय बरें दिसता म्हाका व्हडलें आसताय न्हू तशें करून. ते वागवाडे बी मेळना तुमकां? पूण आतां हाडवाळ करता कितें खाली घातलो कडेन आमी आसता कोताले ते सांगपा जायना पूण आमी 8 वर्सां सदी वताले पावटो सांबार गेल्लो फिशरमॅन म्हणटा हांव ट्रेनींग आहा बाबा ताका लागून हांव 8 जाण भुरग्यांक येवचें सगळें हांव घालून 8 जाण भुरगे हांव एकलो आहाय तांकां दाखोवपाचो तशें करून ते कोताले हांव कोर म्हणटा सांग कोताले बाबा. तुवें 8 जाणांक हांगच्यातल्यान गोंयच्या भुरग्यांक गोंयचे हांगा व्हेल्ले भायर व्हेल्ले सावथीक? तें जाल्यार मरे बाबा बापडे येयले कितें जालें मरे म्हाका इंग्लीश कळना एकलो इंग्लीश कोटे पयलो बाबा इंग्लीश कोटे पयलो मरे तो मरे सिगार उडोवन आनी अशें करून तेंकां टायगन सायबार सांगो लागलो तेका मरे बाबा 4000 पगार म्हणजे 4000 पगार म्हळ्यार मरे बाबा व्हडलें हे जाणा आमचे भुरगे 500 पगार आसले ड्रायव्हरान आनी 4000 म्हळ्यार हिसाब टायम जायना रे बाबा 4 म्हळ्यार तुला जाले 4000 पगार त्या पगार पयशे दिवंक लागले अशें करून सांगो लागलो पिशो येयलो जातो त्याक धाडून गेलो रे बाबा त्याक धाडून जालो आमची जाता एंगेजमेंट चड वयतालो आनी त्या गाड्या आमी वयताय म्हणटा 9 म्हयन्यान 9 म्हयन्यान आमी वयताय म्हळ्यार तुका सांगता आमच्या 1 म्हयन्या पगार माग दिलो बाबा आनी तेच पगार दिवन दिता हांव धाडपाचें आमकां खरें सांगता तुका म्हळ्यार 1 म्हयन्या पगार दिवन धाडय बाबा नागोल ना पात्रांव हांव सांगता पूण धाडपाक सगळो जालो कितें हेचो कितें म्हणून. पूण तुवें भायर सावथीक फिशरमॅन म्हूण कितलीं वर्सां काम केलें? चड वर्स केलें ना पयलीं हांगा दोन काम केलें न्हू रोखडे जाण आसता येयले न्हू आतां आजू पासून आसलो म्हणजे कोणाच ना. पूण तूं फर्स्ट फिशरमॅन हांगा सावथाचो तुवें हांगा हांगा गोंयच्या भुरग्यांक भायर व्हेले तुवें फिशिंगे खातीर सावथीक? पूण फिशरमॅनाक काम शिकोवपाक व्हेले? शिकोवपाक न्हू जोडपाक हय शिकोवपाक जाले कोताले सगळें कोताले तुजे. कितलीं वर्सां जालीं हांगा? 10 वर्सां. तूं पयलीं कळटालें ना हांगा शिकलो तूं? ना शिकलो हांव कर्नाटक हिंग काम करता सकाळी येता मग पोता बांगडे धुवपा मीठ मारपा आंत काडपा ते धुवपा येता ते बायले येता ते आंत काडपा ते पोटपाक. आतां तूं कळटा सगळें? कसली तरेन नुस्तें करता तुमी आतां सद्या बांगड्यान मागीर? ते बांगडे ते मिक्स ते कोण कितें मेळटा ते मडगांवसून ते मामी हाडटा आमी सुकोवपाचें. बांगडे हाडटा ताल्ली पेडी चिलाई ते मिक्स. सुंगटां वचून घेतलें ना? सुंगटां हात ना मागीर त्या माते. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार. दावंडी फातोर्डा दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटला लागसर स्ट्रॉम वॉटर नाळ्यांत सिवेज सोडटात असो स्थानिकांनी आरोप केला. अंडरग्राउंड सिवरेज लायनींतल्यान तो व्हाळांत सोडटात आनी फुडें साळ न्हंयत पावता असो स्थानिकांचो दावो आसा. ह्या समस्येचेर बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी करत स्थानिकांनी संबंदीत अधिकाऱ्यांक तशेंच CIDCGL कडेन धाव घेवन आंदोलनय केलें. या सिवेजाच्या घाण वासा खातीर हॉस्पिसियोंतले पेशंट, आरोग्य कर्मचारी, लागींच्या शाळेंतले विद्यार्थी आनी मुख्य रस्त्यान यो वच करपी लोकांक त्रास जाता अशें स्थानिकांचें म्हणणें.
सांगपा सोदिता की हो आतां जे चलता न्हू तेजे कन्सर्न ऑथॉरिटी जाय ज्यो तुगेल्यो SIDCGL आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हेणी जाता तितू बेगीन हेजे एक्शन घेवचें आनी हे जे डिस्ट्रक्शन हेल्था डिस्ट्रक्शन मेन जाता न्हू ते बेगीनचे बेगीन बंद करचें कित्याक म्हळ्यार पयस हें आतां हॉस्पिटलां हिंगा इस्कॉलां हिंगा लोक हे पास जाता सगळे आनी मेन म्हणल्यार मलेरियाचो तुमकां सांगपा मलेरिया डेंग्यू हेजो रायज जायता सो हेजे जाता तितू बेगीन हे गायलो तो ड्रेस गायलो तो काडपा जाय ड्रेस आनी तेज ट्रिटमेंट कितें आहा तो करपा जाय कित्याक हांव ड्रेस गायल म्हूण हेज ट्रिटमेंट जावपाना कितें सारकें कितें करपा तें बेगीनच्या बेगीन कोण घेवपा जाय आनी हे एक मुगेलो स्ट्रीक हांव तुका एक शिटकावणी दिवपा सोदता समज 10 दिसां भितर हें करपा जायना MLAच्यान जावं कन्सर्न ऑथॉरिटीच्यान जाल्यार आमी आख्या वाड्या लोकांक निगेन आमी प्रोटेस्ट करतले. सद्या आमी मरे डिस्ट्रिक्टा कडेन कोणा जर फावंटन चोवपा जायो घाणयेचो जाल्यार येवपाचें हो फावंटन हितूच ते बीन चल्लो आहा हे जे वास हे तूं सोसूं जायना म्हाका कोणा तो सेक्युरिटी बी कितकोन बसोन आहा तो म्हाका कोणा कळ्ळें तुका तूं आतां सांगतो म्हळ्यार मरे तुमी कारू घेवन वसा येशी आनी काराचे आरशे उंच काण वसाय तो वास भितो माता वास साम सोसूंक जायना आतां तेम कितें केलां आतां तें तो वास हें जाता तें लिपोवपा तेंच्यो केन्ना म्हणून हो तेल जाल्यार मनीस चेप घालून भायर सोताय म्हणटा तेशें करून बरें चेप घालून दवरला थंय कास्ता चेप घालून दवरला आनी मरे हेच इशू घेवन आमी जायते मेळ कोताय आमगे उंचूय सेम दोंड्या आख्खी ती सेब्रियल चेस्ट मनीस येता घाण माता हेज्या पयले मानीक बाय दिल्ली कळ्ळें तुका ही वास मरे सोसूं जायना आतां आमगे MLA हांव कितें म्हणटा जाणा तूं इतू हें जालें आमगे MLA हिंगा थिंगा भोंवता हो इशू लागून इतू लोक हें कोता आमी हें कोताय हेजेर मातशें लक्ष दी मरे हो इशू मातशें कर मरे हिंग सोसूं आतां हिंगा लोक येता बोर जावपा हॉस्पिटलां म्हळ्यार मुगे भाशेन चैलपूर म्हळ्यार आतां हिंगी जाल्यार लोक बोर जावपा ना पूण बोर लोक आहा तो दुयेंत जायन घरा वचपाचें. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.